प्रितीच्या भावान भयणीनो, आयज आमी पळयता जेजू एकसुरे वाटेन वचूंक सोदता. आनी कित्याक ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचो आमी थोडो बॅकग्रावंड जाणा जावन म्हणल्यार आमी गेल्ले सॅटर्डे पळयल्लें, आमी आयकल्लें जुवांक हेरोद राजा मारून उडयता. आनी हें आयकून जेजूकूय घोडये दूख जालें आसतलें. जेजूकूय घोडये दिसलें आसतलें हो देवाचो मनीस, हो पवित्र मनीस, ताका जो देवान धाडलेलो ताची वाट तयार करूंक आज ताका मारून उडयलो. आनी घोडी आनी हो ताचो सोयरो, जुवां बावतिस्त जेजूचो सोयरो, घोडी ताका दूख जालें. आनी ताकाच लागून जेजू एकसुरे वाटेर करूंक वचून चिंतलें आसतलें घोडी. आनी ताकाच लागून तो कोडसरून गेलो आनी थंय एके सुवातेर रावंक तो गेलो. म्हज्या भावान भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच जातलें. सदांच आमकां आमी यशस्वी जावची नात. आमकां आमच्या जिवितांत हार मानूंक पडटली. आमच्या जिवितांत आमकां सगळें आमी वगडायतली. हांव जाता ह्या वेळार म्हज्या भावान भयणीनो, आमी बोड घेवन मुखार वचूंक गरजेचें. जेन्ना जेजून पळयलें, जेजू कडेन मनीस जावन ताका तेंच कितें भोगलें आसतलें, पूण जेन्ना ताणें त्या लोकांक पळयलें, तो आपलें मिसांव हें ताच्या दुखाक लागून आपलें मिसांव तो सांडिना. मिसांवां तो मुखार वेता. तो जाणा आपलो सोयरो भायर पडला, तरी आसतना तो आपणाक देवान दिल्लें कार्य तो मुखार व्हरता आनी सगल्या वायटाकारांक बरें करता. आनी हातूंतल्यानच तो आपल्या शिसांकूय एक बरी शिकवण दिता. ती म्हणल्यार शिसांनी ताका येवन म्हणलें, सांज जावन गेली आनी तांकां धाड, लोकांक धाड म्हूण परतून. पूण तो म्हणटा ना. आनी शिसूय ह्या वेळार आमी पळयत जाल्यार म्हज्या भावान भयणीनो, तेय हार मानतात कशें दिसतात. कित्याक तांचे लागीं कांय ना. आनी ते येवन जेजू लागीं म्हणटात, आमचे लागीं 5 हुंडे आनी 2 मसडे भायर आनी कांयच ना. पूण जेजू म्हणटा ना, तुमी ताका दियात. म्हणजे कितें, आपणा लागीं हाडून दियात, हांव तांकां दितलो. आनी आमी पळयता जेजू तांकां आख्या लोकांक जेवण दिता. आमी पळयल्लें म्हज्या भावान भयणीनो, गेल्ल्या सॅटर्डे हेरोद राजा जो आख्खें आपलें जिवीत आपलेच संवसारीक मोजींत तो आसलेलो. पूण आयज आमी एक राजा पळयता जो आपल्याच्या लोकांक पसत, आपल्याच्या मनशां पसत तो फाटीं सरना, पूण तांकां काकलूत आनी कृपा दाखयता. तो एक लोकांचे चुरचुरे दवरता आनी तांकां जेवण दिता. आयज ह्या वचपाचें नियाळ करता आसतना म्हज्या भावान भयणीनो, आमी नियाळ करुया आमच्या जिवितांत. जायते फावटी आमी केन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलना. आमकां दिसता सगळें काबार जालें, सगळें सोंपलें म्हणून. पूण आमी देवा लागीं येवंक जाय, जेजू लागीं येवंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, आपणा लागीं येयात, आपणा लागीं हाडून दियात ते तुजे उंडे आनी मासरी, हांव तुमकां दितलो. आनी हेंच आयचें वाचप आमकां शिकयता. हेंच आमी आयच्या भाग्यवंतांच्या जिवितांतूय पळयलें. भाग्यवंत जुवां मारी वेण्याच्या जिवितांत पळयलें. शिकोवंक बी तितलो बरो न्हय तो, पूण देवाचेच मार्गदर्शना खाल तो पादरी जालो. आनी ताका एक गांवांत धाडलो जंय लोक धर्म पाळिनासले नासले, ते मिसा घेनासले. पूण देवान ताका हें कार्य दिल्लें, आपणाच्या लोकांक परतून आपणा सोशी हाडूंक. तो तें कांय चिंतिनासतना ताणें बरे भाशेन तें पाळलें आनी आख्खेच थंयचो आख्खो लोक ताणें जेजू सोशी ताणें परतून तो घेवन आयलो. आयज ह्या भाग्यवंताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेलेलीं आसात जाल्यार आमी परतून येवंक, जेजू लागीं परतून येवंक आनी ताचेच हातांत आमचे सगळें त्रास कश्ट दिवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी तोच आमचे हे जिविताची हे आत्मीक वाड करतलो आनी आमकां परतून आपणा सोशी हाडटलो.